बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तो तुमचो सर्वेस्पर तुमकां बरो करचो. निर्गमान बुकांत 15व्या वसुरांत 20 आनी 6 वळीर स्वामी जेजू म्हाका तुका बसयता आमकां बरो करचो देव तो म्हणून. देखून भोवपळी सक्रामेंतांत ताका आमी व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत करया. घावया आराधनाचें गीत तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां तुज्या हजरपणांत जिवंक आशेतां. आमच्या कंत्राच्या बुकांत K17 पेज नंबर 156 156. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां तुझ्या हसरपणान जियोवंक आशेतां. सम्या हांव तुज्या येण्याक लागलेतां. ये सम्या ये कळसान म्हज्या तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुझ्या हसरपणान जियोवंक आशेतां. सम्या हांव तुज्या येण्याक लागलेतां. ये सम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका. सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सळवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. कळसापना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. कळसापना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय. कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सम्या आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सळवणदारा. सरपडोन तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. कळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया Elohim Adonai El Gibor El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Rafika Jehovah Rapha Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Sabaoth तुका जावर्गानी होगळा सासना जासना Hallelujah Hallelujah
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें बापूय सक्रामेंतलो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. आज सांत इग्नोशियस एंटियोक हाचें फेस्त जावन आसा. सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक. अंतियोकाच्या सांत इग्नेशियसाचें स्मरण आज आमी करता. वय ताका आसले वत्तो एक अत्रेक सोमयातें एकवट जाय, सोमयातें एक जाय. आय एम द बेरर ऑफ क्रायस्ट म्हणटालो. बेरर म्हळ्यार हांव सोमयाक हो वयता म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या जिवांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या आत्म्यांत सोमयाक हो वयता. मोगाच्या न्हू बापूय सक्रामेंत आसलो जेजू म्हज्या तुज्या काळजांत येवंक आशेता. म्हज्या तुज्या काळजांत तो वस्ती करून दी. ताका मोगाच्या न्हू सांत इग्नेशियस अंतियोका बरी आमी व्हावोवया. आनी तेन्ना सोमी जेजू बापूय सक्रामेंतांत आसलो म्हज्या लागीं तुज्या लागीं स्पश्ट तरान उलयतलो. तुमच्या अंतस्करणांत ताचो ताळो आयकतलो. देखून चीत दिवन ताका आयका मोगाचें न्हू. तुमचे काळीज आनी मन संपूर्ण तरान ताजेर दवर, ताजेरच नदर घालून रावात. तो आमच्या लागीं उलयता बापूय पुस्तकांतल्या उतरां मुखांत. निर्गमन बूक 15 वर्सर 20 आनी 16. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26. तुमी म्हज्या उपरांत संगीत. ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो, सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार, ताच्या दिश्टी सारकें म्हण दिसता, ताच्या दिश्टी सारकें तें करशात जाल्यार, आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन सर ताचे कायदे तुमी पाळशात जाल्यार, इजिप्तार धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. कित्याक हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरी करता. हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. सर्वेस्परा देवा तुमकां बरें करताय. देखून हांव तुजो ताळो आयकता. हांव तुजी आज्ञा पाळता. तुजे सर कायदे पाळून तूं दाखयताय ते वाटेन हांव चलता. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. मोगाचें आतां आमी द्वितीय नियम बूक आमी काडया. थंयसर बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 15. द्वितीय नियम बुकांत आवस्वर 7 ओळ 15. सर पिडा सर्वेस्पर तुजे तावन पयस करतलो. हालेलुया. सर्वेस्परा देवा सर म्हजी पिडा तूं पयस करताय म्हूण तूं बसयताय. हांव सत मानता. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. तूं पळयतलें म्हूण तुवें बसयलाय. हांव सत मानता. तूं म्हजेर दयाळ दिश्ट घाल. म्हजी पिडा गूण जाता. तूं तुजें उतर उलय. हांव बरो जाता. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका बापा. इजिप्तांत तुमी पळयिल्ली तसली मारीची पिडा तो तुमचेर धाडचो ना. पगार तसो द्वेश करतल्यांचेर तो धाडटलो. हालेलुया. मोगाचें देव कितले आपुरबेन म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता पळया. देवाक तुजो म्हजो मोग आसा. देखून देवाक आमी उलो मारया. लेट अस कॉल ऑन टू द लॉर्ड. यू रीड इन साम चॅप्टर 30 वर्स 2. किर्तनाच्या बुकांत 30व्या वर्सांत 2री ओळ. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा देवा हांव तुका उलो मारता. म्हजी सर पिडा शिडा हांव तुका सांगता. ह्या संवसारांत म्हजें आयकूंक कोणूच तयार ना. कोणाकच वेळ ना. कोणाकच म्हजे विशयांत समजना. तूं मात्र म्हाका समजताय. म्हजें काळीज दुखांत फुमार जाला. जड जाला. जायतें दूख म्हज्या काळजांत आसा. जायती खंत बेजाराय म्हजी आसा. तूं म्हाका गूण कर. तूं म्हाका बरो कर. पापसाल्लें म्हजें काळीज तूं बरें कर. म्हजे घाय तूं बांद. तुवें बसयलाय. किर्तनाच्या बुकांत 140 आनी 7 अवस्वरांत 3ऱ्या वळीर पापसाल्ल्या काळजां सर्वेस्पर बरी करता आनी तांचे घाय सर्वेस्पर गूण करता. म्हजे घाय
तुझे घाय तू गुण कर, तू गुण कर. मुझे पीडा तुझी पिडा तू गुण कर, तू गुण कर. मुझे कष्ट म्हजें कश्ट हळू कर, हळू कर. आर्थिक तरान आर्थिक तरान मुझे आशीर्वाद घाल, तुझे आशीर्वाद सोर घाल. मुझे तात्वार सोर मुझे तुलसू तात्वार. पयस कर, तुलस पयस कर. आयच्या दिसा आयच्या दिसा चड आणि चड चड आणि चड बरी भलायकी बरी भलायकी समृद्धी समृद्धी ग्रेस काय आशीर्वादा बेसावा बेसावा मुजेर मुजेर आणि म्हज्या कुटुंबाचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर तूं फावो कर. तूं फावो कर. आमेन. आमेन. म्हाका जे कितें देव बसयता तें खंडी जावन म्हाका तुका दिता. तूं सत मनुष्य जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलाय. आजच हांगासर ऑनलायन जे कोण ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसात तुमी मागोन आसात, कोणाकी प्रमोशन जायचें म्हणून देव फाव करनासा, कोणी थंयसर मागोन आसात भुरग्यांचे देणे जायचे म्हणून देव तुमकां भुरग्यांचे देणे फाव करता, दाक्तरांनी जायना म्हणा. आनी तुमकां फक्त साध्य तुमकां आसल्या त्या उणेपणा वरवीं, पूण देवाक साथ जाल्लें कितेंच ना. पातया म्हज्या भावा भयणी, देवाचो मोग वितमीत वर्तो अद्भुत आमच्यान वर्णूंक सयत असाध्य देखून तसो मोग नियाळ करून आमी गावया आमच्या कांताराच्या बुकांत एच 32 पेज नंबर 89 पेज नंबर 89. मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो. हे कॅन्सर पिडेस्तीन थंयसर मागोन आसा. तुजे कॅन्सर पिडा गुण जाता, भियेनाका तूं, मरा नाय त्या पिडे वरवीं. बघा तूं जियेतलें आनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिताय. आनी एक भावाक थंय सिद्धम प्रकटीची विशेष दूख आसा, सोलोंकूच जायना, आज जावन तुका सोलोंक जाता. जेजूचो मोग नियाळ आनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दी. सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. पातां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. कव्या हालेलुया 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 हालेलुया. कव्या हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या मोगाचो पावसाचो शिवर आमचेर पडोन दोळे दांपी आनी देवाच्या मोगाचो अनुभव करी. बोपय सक्रामेंत पळोवया आनी जेजूचे बोपयत काळीज तुज्या मोगान जळटा तें अनुभव तूं कर. हरी घरा गुण केल्लो जेजू म्हजो, लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो. हरी घरा गुण केल्लो जेजू म्हजो, लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो. विधवेच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जीवन दिता जेजू म्हजो. विधवेच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जीव दिता जेजू म्हजो. कव्या हालेलुया 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 हालेलुया. कव्या हालेलुया 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 हालेलुया. कव्या हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. म्हाका जेन्ना सर्वेस्पर देव आज म्हाका तुका बसयता, हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरो करसो, हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरो करसो म्हणटा आसतना म्हाका जेन्ना स्वामी जेजू म्हाका तुका बरें करता. कशें तो बरें करता? म्हाका जेन्ना हर एका धाकट्याराक बरी करची एक रीत आसता काय, तांचेच शिकप, तांची जाणवाय, तांची बुदवंतकाय आनी तांचो अनुभव सगळें सांगाता घालून एका तारान ते गुण करता. थोडे धाकटेर आयल्या तक्षण तांचे हार्ट बीट पळयतात. कोणी पिडेस्त आयलो ताचे हार्ट बीट पळयतात, पल्स पळयतात, तांचे कडेन उलयतात, दोळे पळयतात.
आनी थोडे पटी तांचे नाक्षे पळयतात विविध तरान तांची परिक्षा करतात थोडे दाखतेर तांकां रगत तपासणी करून धाडटात ह्या तांचे वय गुमूत तपासणी करून धाडटात आनी उपरांत ताचे रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत तांकां चिकित्सा दितात विविध तरान थोडी टॅबलेटां दितात गुडयो दितात थोडी सिराप दितात आनी थोडी इंजेक्शन दितात आनी थोडे जाडपाल्याचे वखद दितात आनी थोडे जाण तांकां एक्सरसायज करून सांगतात मसाज करून धाडटात आनी थोडे जाण तांचे ऑपरेशन सर्जरी करतात विविध तरान आनी थोड्यांचे तुमी जाणात आतां नवे नवे तरांचे आयल्यात होमिओपॅथीक ॲलोपॅथीक नॅचुरोपॅथी आनी कितें मसाजी जायते तरान पिडा गुण करता देव कसो गुण करता लुकाच्या वांजेलां 6व्या वस्त्रांत 19व्या वळेर आमी वाचता लूक चॅप्टर 6:19 सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आसली ती दैवीक सकत भायर सरतली आनी देंवसार लागल्यांक सुटका दितली आनी सर पिडेस्तांक गुण करतली आनी आमी थंयसर वाचता कितलेशीं अजापां विजमितां थंयसर घडची कितले पिडा गुण जावचे मरणांतीक पिडेंतले गुण जावचे मात न्ही मेल्ले सयत जीव जावचे सोम्या जेजू कशें गुण करता सोमी जेजू आपणा थंय आसली गुण करची सकत वळाशें करता पयलें सोमी जेजू कितें करता सगळी रात मागण्यार रावता वयर उबार गुड्यार तो सोडता दोंगरार एकसुऱ्या तो दिंबयेर पडोन हात वयर कर आमकां मरणांतलें वाटोवंक शकतल्या सर्वेस्पर देवा लागीं तो विनंती करता आनी ताजें थंय एक जाता देवा थंय आसा गुण करची सकत ती तो आपणायता आनी ती धाडता देव म्हाका तुका गुण करतना पयलीं आमच्या आत्म्यांत गुण करता मुजे थंय तुजे थंय भितर आत्मा आसा आत्म्यांत उपरांत आमचो जीव आसा आमच्या जिवा उपरांत आमची कूड आसा आमी चडावतना कुडीच्या पिडेंत कश्ट जावं आनी आमकां ती थोडे पटीन सोसूंक जायना गांठी दुखू आंग पांग दुखू जिरवण सारकी ना आनी आंगार फोड पडचे ह्या घाय जावचे ह्या दुखचे ह्या आमी विद्रूप जावचे कात विद्रूप जावचे माथ्याचे केस झडचे ह्या सभार तरांचे विविध तरांची पिडा तुमी जाणा आमकां जियोंक कसो नाका म्हूण जाता कूड विद्रूप जाल्ल्या वेळार ह्या कुडींत विशेश दूख आसल्या वेळार पूण देव गुण करता पयलीं आमच्या आत्म्यान आमचो आत्मो बरो करूंक आशेता ह्या दिसांनी आमी आपुर्बेचे महान सांतांचो उगडास करता परच्या दिसा सांतीन आविलाचे सांत तेरेस कालच्या दिसा सांत मेरी मार्गरेत आलाकोक आनी आयच्या दिसा सांत इग्नोशियस हे तिगी सांत भक्तिवंत भाग्यवंत सोम्या थंय एक पडले आविलाचे सांत तेरेस सोम्या थंय काजर जालें म्हणटा हा पण सोम्या थंय एक पडटा ताच्या थंय लग्न जाता तो म्हजो पती आनी हांव ताची पतीन सांतीन मेरी मार्गरेत आलाको जेजूच्या बोपयत काळजाच्या मोगान भरली जेजूच्या मोगाच्या जेजूच्या बोपयत काळजा थंय एक जाली आनी जेजूच्या बोपयत काळजी थंय एक जाली कितले पटी जेजूच्या बोपयत काळजाचें दर्शन जालें म्हणना सांत इग्नेशियस अंत्योक असो ताका विशीं सोम्याच्या एकवटाचो अनुभव जालो देखून तांच्या आत्म्यांत तांकां बरी भलायकी लाभली देखून कुडीन कितली पिडाशिडां आसल्या री ते आविलाचे सांतेरेच पयस पॉयंट करून वता पांयांक कोणा घालनासतना ते युरोपांत इतले थंड इतले जीव आसले जाल्यार आंगार केवल एक कोणी वस्तूर घालून खंय पॉयंट करून वचून कितलेशे लागभग 30च्या चड मठ म्हणजे कोवेंतां ती आराम करता लोकांक जिणी बदलूंक ती उलो दिता सोम्याचो अनुभव ती प्रसार करता मोगाचें न्हू आमचो आत्मो बरो जाल्ल्या वेळार आमच्या आत्म्याक घटाय मेळाची आमच्या आत्म्यांत नवें तरणाटपण येची सर्वेस्पर देव आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी दोशी करता आनी आमचें तरणाटपण गरोडा बरी नवसरशिता कीर्तन 103:5 वड Psalm 103:5 once we are strong in our spirit then the healing flows into our soul आमच्या जिवांतय आमच्या प्राणांतय म्हणजे आमच्या अंतस्करणांत आमच्या भितरल्या अस्तित्वांत थंयसर आमकां तरणाटपण येता एक पटी थंय तरणाटपण आयलें थंय तावन देवाची ती गुण करची सकत आमच्या कुडींत वळटा माथ्या थावन पांयां पर्यंत आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक आमच्या हाता पांयांक आनी हरी एक पिडा गुण जाता मात न्ही थोडे पटीन ती देवाची खुशी जाल्यार ती पिडा गुण जायना जाल्यार कसलो एक उण आसल्यार थोड्यांक पांय दूख या सारकें चलोवंक जायना जाल्यार हांवें पळयलें एकलो तरणाटो जिवान मोठो तुमी जाणात ताका चलोवंक ताका जायना पांयांची इल्ले समस्या आसात जाल्यार ताणें देवाचें उतर प्रकट करता आसतना कितलीशीं अजापां विजमितां जातात पिडा गुण जातात मोगाचें न्हू आमच्या कुडीचे उण कसलेय आसूंक पुरो पूण आमच्या आत्म्यांत आमकां बरी भलायकी मेळाची आमच्या जिवांत आमकां बरी भलायकी मेळाची आमच्या अंतस्करणांत बरी भलायकी मेळाची कुडीची पिडा सोसूंक आमकां बळ मेळटलें मात न्ही आमची कूड देवा खातीर समर्पण दिवंक अंत्योकाच्या सांत इग्नेशियस बसी आमकांय बळ मेळटलें देखून जेजूक आपोवया आमच्या जिवितांत आमच्या कंत्राच्या बुकांत L19 पेज नंबर 165 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू
जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. जर तर तूं कश्टायता तुज्या कुडीच्या पिडेन आनी निराश जालाय, देदस्पर जालाय, बरवसो साणी नाका. समी जेजू बरवसो सांडलेल्यांचो बरवसो तो जावन आसा. ताचे ती संपूर्ण बरी भलायकी सुटका सोडवण तुका मेळटा. जेजूक आपय तुज्या जिवितांत. पेज नंबर 165 165. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. तुका साध्य जाता जाल्यार दिमयेर पडोन जेजू लागीं माग, जेजूचे आशिर्वाद माग, जेजूच्या बोपयर काळजा लागीं तूं खतखतीत मोगान माग. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय गोपांतली पळय मोगान तुज्या मोगान तुज्या बटलून तूं धर बटलून तूं धर. सगळं आमी सांगता म्हणी आनी म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. बेगीनच तूं ये. मोगान तुज्या म्हाका तुज्या गोपांतली पळय गोपांतली पळय मोगान तुज्या मोगान तुज्या बटलून तूं धर बटलून तूं धर. अनुभव कर समयाची गुण करचे सगळं तुझे ते वाळून येवन आसा. तुका गुण करन आसा. द हिलिंग पॉवर ऑफ द लॉर्ड इज हिलिंग यू, ट्रान्सफॉर्मिंग यू, ट्रान्सफिगरिंग यू. Surrender yourself completely to the Lord. जिणयेन आसा कंत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय दुःखा म्हजी पुसून तूं काड. म्हजे संगी सदांच तूं राव. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पडलो तूं धर. मोगाच्या नसरेस्पर देव तुज्या जिवितांत वर्ती आज आपां विजमितां करूंक आशेता. तुजे सर गरजा आनी त्या समा बोपोय सक्रामेंताच्या पांयान तळा समर्पण दी. आमी सर गरजां पासत मागया सगळ्या मनशा गोळा खातीर मागया मोगाच्यान विशेश जावन इस्रायलांत थंयसर पळय शांती समाधान रास करच्या खातीर. थंयसर घायल्यात जायते लोक पॅलेस्टिनांत गाजा एरियांत आनी तशेंच इस्रायलांत तांकां थंयसर बरी चिकित्सा मेळच्या खातीर. आमच्या मणिपुरांत तशें सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास करच्या खातीर मागता आसतना मोगाच्यान आज कोण जनन दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता. वी टेल यू लविंगली वेरी हॅपी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू अबंडंटली. 9th birthday Renal Correa Palimar. 7th birthday Aidan D'Souza Angelor. 75th birthday Henry Martis Bendur. Vinola Rodriguez Valencia. Edwin D'Souza Tallur. Mabel D'Souza सुरतकाल. तशेंच काजाराचो दीस आजच्यासून आसात. वार्षिकोत्सव काजाराचो तांकांय आमी बरें मागता. देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. जायत्या जाणांनी वर्ती आज आपां वेजमितां अनुभव केल्यात.
रीना आरान्ना निडोडी सांत आंतोनीच्या मानाक मॅगदलीन आनी डायना अंधेरी लुसी क्वाड्रस वकोला लीना डिसोसा वकोला तशेंच सर्जरी केल्ले घाय गुण जाल्यात मरणांतीक पिडेंतले बरें जालां डॅनियल म्हणलो भाव 2 म्हयन्याचे केसड कोमांत आसलो मोती नातलो तो बरो जाला गुण जाला आयोला थंयसर फेर्नांडीस मस्त बरें जालां आनी बरें जावंक देवा लागीं मागोवंक उलो दिला इयान फ्रांसन मेंडोन्सा ताचे सर्जरीचे घाई गुण जाल्यात बरो जाला बायलाका वचोंक साध्य जालां थंयसर विजा मेळ्ळ्या त्या एंट्रन्स एग्जामान पास जाल्यांत बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां एडमिशन मेळ्ळां MBBS करूंक आनी एकले MBA करूंक आनी कोणाक इंजिनियर करूंक आनी कोणाक नर्सिंग करूंक या दुसरे प्रोफेशनल स्टडीज करूंक देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या सांग पासत मागया कॅरोलिन्स आनी रोहन तांकां आयज सायट म्हळ्यार दोळ्यांची दिश्ट मेळचे खातीर गुण जावचे खातीर दोळ्यांचे समस्ये मुंबय तावन तांचे खातीर मागया बरी भलायकी मेळचे खातीर हरी बाबू तोडेंडुला हाका कॅन्सर आसा खाटार तावन उलो दिला आमी ताच्या खातीर मागच्या खातीर आमी मागया कॅन्सर पिडेतावन गुण जावचे खातीर विविध तरांच्या सबार भयणींनी उलो दिला आमकां PCOD समस्ये आनी तशेंच फायब्रॉइड्स जावन तरी गुण जावचे खातीर एकल्याक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा तांतलें देवान ताका गुण करचे खातीर भुरग्यांक वेळार काम मेळचे खातीर वायट सवयो सोरो बेबदेपण आनी वायट सांगात स्त्रियांचो सोडचे पासत एक चेडूं वायट सांगातपणाक वळख जालां तांतले ताणें पाटी येवचे खातीर काजर जावंक आयकना ती तरणाटी चेडवां तांणी वेळार काजर जावंक मुखार सरचे खातीर बरी सैरीक जावचे खातीर आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर म्हाका उलो दिला आमी सांगातां मेळोन तांचे खातीर मागया कुटुंबांत शांती समाधान ना गोबयलां वेगळी मेगळी जाल्यान तांणी सांगातां येवचे खातीर वय मागया आमी वय काजराचो सक्रामेंत देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाय तांणी सांगातां येवचे खातीर कसली अडखळ आसल्या पयस कर वय आपलो स्वार्थ घर हांकार पयस कर पयशांचो अबलेस आनी ते व्याभिचार आनी निश्कळपण पसडेपण सोड गोबयलांनी माया मोगान विस्वासीपणान पवित्रपणान सांगातां येवचे खातीर आमी मागया भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जावचे खातीर मागया सर घर बसत मागता आसतना परवा नोव्हेंबराच्या 3, 4, 5 तारखेर 3, 4, 5 तारखेर नोव्हेंबराच्या हांगासर काजारी जोड्यांची रेतेर आसा चड आनी चड काजारी जोड्यांनी येवन हांगासर करपा जोड माया मोगान एकवट अशें बरी कुटुंबां जिवीत अशें सर काजारी जोड्यां खातीर मागया येवच्या शनिवारा हांगासर आसचे एका दिसाची रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया आतां हांगासर चलून आसा सुरतकल वाराड्याचें जीवन ज्योती शिबीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर भुरग्यांची आनी व्हडांची रेतेर जावन आसा व्हडा संख्यान लोक हांगासर आयला तशेंच चड सिस्टां हांगासर रेतेरीक आयल्यान तांचे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी काळजान तावन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या मालकाण्या पासून मागया देवादीन जवाहर नाजरेत मंगळूरू सेवरीन पिंटो पालदने कुटुंबांत सरलेल्या मालकाणाच उडास करता लविना डिसोजा देवादीन सेलिन डिकोस्टा 68th बर्थ एनिवर्सरी मीरा रोड देवादीन जवाहर नाजरेत मंगळूरू 80th बर्थ एनिवर्सरी देवादीन अडॉल्फस डिसोजा एंजेलो ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावट तांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आमी दिमी घालया आनी समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी भोव भक्तीपणी जोड घेवया प्रवेश गीत पानसंको 23 A12 भक्तीनुर्बेन तुका नावार्तावन सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिनेत आमच्या तुझ्या विचित देण्यांक सम्या कितें पाटींग आमी दे
मोगान तुझ्या सम्या आमकां तुवें पसलाय राखलाय सेवेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विची देण्यांक सोम्या कितें पाटे आमी दे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसो तुमच्याय सवे आसो भोवमोगाच्या देवान आमकां आज एक नवो बरो वर्तो दीस फावो केला आनी आज आमी नियाळ करता अंत्योकाच्या सांत इग्नेशियस असो अंत्य कसो सांत इग्नेशियस म्हळ्यार तो दुसऱ्या शतमानांत जियेलो म्हळ्यार 108 इसवेच्या आसपास सिरियांत तो जल्मलो अरावंड 108 AD म्हळ्यार क्रिस्त शका 100 वर्सां उपरांत तो जल्मलो आनी लगभग 40 वर्सां तो जियेलो आनी ताका सिरियांतावन रोमाक हाडलें आनी थंयसर ताका मार्तीर मारलें म्हणजे तो मार्तीर मेलो रगत व्हारोवन सोमयाक ताणें साक्ष दिली तो एक अक्रिस्तांव जावन आसलो क्रिस्तांव न्हय आसलो म्हणजे बोंब्या पुजा मोर्ती पुजा आनी संवसारांत आसात ससल्या सर संगतींनी तो ताच्या कुटुंबा सांगता तांच्या मालकाड्या सांगता तो जियेतलो पूण सोमयान ताच्या जिवितांत सुवार्ता परगट केली सुरविल्या क्रिस्तांवां मारिफात ह्या आपोस्तला मारिफात ती सुवार्ता ताणें स्विकार केली आनी त्या सुवार्थेन तो रुपांतर जाल्लो आपल्या भावार्थान तो घट्ट जियेलो देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता आमी आयकल्ली ती सुवार्ता आमकां ती एक देवाची बळवंत सकत सत्मंतल्यांक म्हण सांग पावल आमकां सांगता आमी जर तर घट्ट रावल्या अंत्योकाच्या त्या इग्नेशियसा बरी मार्तीर मरोंक तरी आमी तयार जातल्या कितले कश्ट आमी सोंसल्यारी आमचो भावार्थ आमी सांगचे ना परतून आमच्या आदल्या जिविताच्या त्या अंधविश्वासांक माट मंत्रां पितीसपणां ज्या ताका आनी कितें म्हणटात बोंब्या पुजा खंयच्या रचनेचे पुजा असल्या खोटेपणाच्या नालिसयाच्या रिती रिवाजांक आमी केदींच फाटीं वेचे ना तरी हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया आमचे थंय तसलो अखंड भावार्थ आसा गी आमचे थंय घट्ट पातयेणी आसा गी गूंड विश्वास आमचे थंय आसा गी मरोंक लेगून आमी तयार आसा गी आमच्या भावार्था खातीर आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासून सुलाभयेन आमी राग मोसोर हगेन द्वेश दवन काणयोन अंधविश्वासांनी पातयिल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो फोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया प्रितीच्या बापा जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळते भाग्यवंत इनासाचें काळीज रक्ताचो निमाण थेंबो वारोवन
मोगाची वर्ती होडली रुजवात दिवंक लासतेले ताच्या मोगाचे सैत आमच्या दिसा संतोषान आनी अभिमानान आमी संभ्रमता आनी तस्सो मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सा पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हांव स्वार्थेक लजयना, कित्याक सतपंडेल्या प्रति एकल्याक पयले जुदयावांक तशेंच हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत्ती. कित्याक सुरतावन अखेर पर्यंत भावार्थ मारिपात देवाची नीत मनशांक कशी लाभता ते हे स्वार्थे वरवीं उगडापे केलां. जसे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्थ मारिपात जिवंक पावतलो, पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगडूंक जायनातले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर कोटापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गिंतावन देवून आयलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशयांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायसी केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची शासनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशांच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीव दिवंक तांकां आस्पाद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचे चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारांत भरल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या आनी जीवदाडीच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशापणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वोंद्यावण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यात. अशें एकामेका मान ओगडावंक कारण जाता तशेल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयांतलें सत तांणी फोट म्हणून काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आरदान करून ताची सेवा केली. ताका स्तुती पावो सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकन शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पंतान पंताक पावता. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशांच्या काळजांतले आत्रेग आनी चिंतना परकिता तसलें. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांत लोका परमणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसम्या जेजूचे उलोवन जातस एक फरिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो तो भितर सरन जेवणाक बसलो पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फरिसेव विस्मित जालो देखून समी ताका सांगी लागलो पळया तुमी फरिसेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां बूद नातलेल्यानो भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कूस केल्या न्हय वे देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सक्कडी नितळ जातलें देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचें न्हू आयच्या संवसारार आमी पळयता लोकांनी चड आनी चड बोंब्या पुजा करची मुर्त्यांच्यो पुजा करची देवाची महिमा देवा रचलेल्या त्या वस्तूंत रुकू झाडां मनजाती जीवदाळी नेकेत्रां असल्या वस्तूंक दिवची आनी तांचें आराधन करचें अशें आमकां भोगता अंत काळ येता तशें मनशांनी सर तांच्या बुरशेपणाक लोबदोवचें व्यभिचार अनिश्कळपण पसडेपण आनी काजाराच्या भोव पवित्र सक्रामेंताक कळंक हाडचें तसल्या कर्णांनी आपणाक समर्पण दिवचें असल्या वेळार थोड्यांनी म्हणचें आसा ना आमी पयलें बोंब्या पुजा करनासले हांव निगी मुर्ती पुजा करनासले हांव निगी आमी पयलें तशें आसले हांव निगी पूण मोगाचें न्हू त्याच प्रकार आमी फाटीं गेल्यार हेचें विज्ञान आमकां म्हणटा आमी पयलें मांकोड जावन आसले हांव पूण मांकोड जावन जिवंक जाता गी आमी पयलें मनजाती जावन आसले हांव मनजाती जावन जिवंक जाता गी पयलीं आमी जीवदाळी जावन आसले हांव जीवदाळी जावन जिवंक जाता गी पयलीं आमी किडे जावन आसले हांव बॅक्टेरिया वायरस या व्हेरी व्हेरी मायन्यूट दोळ्यांक दिसना तसले जिवी जावन आसले हांव तशें आमकां जावंक जाता गी ताचे की फाटीं गेल्यार आमी केवळ धूळ आनी माती आमी धूळ आनी माती जावन जिवंक जाता गी मोगाचें न्हू आमकां सुवार्ता परगट जायची साम पावलान धैर्यान आनी बळान ती सुवार्ता परगट केली आनी तो म्हणटा आमी तुमकां परगट करता ती सुवार्ता सत मानतल्यांक देवाच्या सत्तेची सामर्थ्याची रुजवात आनी अशें सुवार्ता परगट करता आसतना मोगाचें न्हू कन्वर्ट जाल्लो एक महान व्यक्ती जावन आसा अंत्योकाचो इग्नेशियस तो सिरियांत कन्वर्ट तर जालो 108 इसवेच्या आसपास एक फावटी तो कन्वर्ट तर जालो संपूर्ण तरान सोम्याच्या मोगान तो भरलो तो म्हणटालो आपण सोम्याचोच वावनसो व्यक्ती आय एम द क्रायस्ट बॅरर ऑर अ बॅरर ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ताक हांव व्हावयतां म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या अंतस्करणांत सोम्याक हांव व्हावयतां आनी एक ताचे भोव नावार्थीक उलोवणी जावन आसा हांव सोम्याचो दाखो वा हांव सोम्याचो घोव हर एका मिसाच्या बलिदानांत गोवांचो उंडो आमी थंयसर कॉन्सेक्रेट करता दाकां रोस आमी कॉन्सेक्रेट करता गोवांचो उंडो सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड जाता दाकां रोस सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत जाता तो गोव त्या दांत्यांच्या भितर पिठो जाल्ल्या शिवाय तो गोवांचो उंडो जायना Thence dako, the grapes, unless they are crushed in the wine press, they cannot become the wine juice. Tesbari, Antiochaso, Ignatius म्हणटा हांवें मोरोंकू कश्टोंकू सुवार्ते खातीर तयार जायची पूण ह्या संवसारांतल्या ह्या पितीसपणांत आपणान मेकळें जायचें देखून ताका त्या काळाचो चक्रवर्ती राय लोकांनी ताचेर फिर्याद धाडल्याक सिरिया तावन रोमाक हाडूंक ताका हुकूम दिता आनी ताका रोमाक व्होण हाडटात मनज तिच्या पांयांक बांदून आनी थंयसर व्होण हाड थंयसर तांकां थंयसर कोलोशियम म्हणलें थंय लोकांक मनोरंजीत करचें व्हडलें सयत स्टेडियम आसलें त्या स्टेडियमांत थंयसर क्रिस्तांवांक मनजातीच्या तोंडाक दितले आनी हाकाय भुकेल्ल्या मनजातीच्या तोंडाक दिता आसतना तो म्हणटा हांवें मनजातीचे म्हजी कूड मनजातीचे खाण जावन दिल्ल्या वेळार मनजातीच्या दांतां मदें म्हजी कूड थंयसर पिठो जाता आसतना हांव सोम्या खातीर एक गोवांचो उंडो
आनी दाकांचो रोस जातलो सोम्याचें मांस आनी रगत जातलो कितले अपुरबायेचे मोगाच्यान चिंताप जाचें कितले अपुरबायेचें आध्यात्मिकता दॅट इज आत्म्याचें जिविताचें आनी देखून महिमेवंत तो जालो हेच्या वांजेला समी जेजू आमकां फारिजेवा विशयांत उलोवन तो म्हणटा तुमी फारिजेवानो तुमची भायली हात पाय तुमी नितळ करतात पूण भितर तुमी कुसडाय यू आर हिपोक्रिट्स म्हळ्यार तुमी मोस करतले दोगो दितले भायल्यान एक भितरल्यान एक तुमी दान धर्म करा कितें दान धर्म करा अंत्योकाचे इग्निशनान केल्ल्या बरी आपलें जिवीत सम्या खातीर दान करूंक पळया भायल्यान केवळ सम्याक आपयल्या भोवना त्या फारिजेवान जेजूक भायल्या रितीन दाबाचे रितीन सगळ्यांनी पळोवच्या खातीर घरा आपयलें पूण फारिजेवा ती जायतें खोटेपण भितर आसलें सम्याक मोगाच्यान हरी एक आमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमच्या काळजांत आमी स्वागत करता आमी आपयता आसतना उडास आमी दवरया आमचे भितरलें अंतस्करण आमचे काळीज आनी मोहन देवाक मानता तसलें जावं दी तेन्ना आमी सम्याक मानवता अशें जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी अंत्योकाचो सांत इग्नेशियस आमच्या पासत विनंती करून दी आमेन. कणकेचे गीत D5 पेज नंबर 4040. काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा sacrifice bom ultim somnia Jezuso amaswang sasnik jivit labomso ge bapa karniko ge bapa karniko karniko घेवन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बाबा स्वीकार तूं कर ये बाबा. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा हांव क्रिस्तसो घोव म्हणटलो तो भाग्यवंत तूं येनास सावजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानान समर्पिल्लो नितळ निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलेलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी लालेवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या इसव्यासून आमची काळजां आमी उंचुबारया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया पयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अंत्योकाच्या इनास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोनांनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण येन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सगळें तुका जय सगळें तुका जय सगळें तुका जय 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 सगळें तुका जय सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय सगळें तुका जय 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 सगळें तुका जय
बापा तूं खरोच पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्त पवित्र आत्म्यावरी सदांच तुज्या भोव पवित्र काळजांत एकवटान दवर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा हे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सर गोळी बापा सांगाता. सर तुज्या भुरग्यांक आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. बापा आपुलगंतल्या सर आत्म्याचो, आमच्या कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो, आमच्या मोगाच्या हरी एकल्यांचो उडास करता. बापा तांची पातकां तूं बोगस बापा जेजूच्या आमोलेक रक्तान तांकां दोन नितळ कर. तांचे आत्मे बचाव कर आनी सर्गींच्या सुखाक तूं तांकां धाड. आम्हा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत सोसेतीचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मदूत आनी स्वर काळी तुका मानवल्या. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडीस, येसुडीचे मार्तीर आनी अंत्योकाचो तो सांत इग्नेशियस ह्या सर सांत भक्तां सांगता. सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन सगळ्या संवसाराचेर शांती समाधान स्थापन जावच्या खातीर विशेश जावन म्हज्या आनी तुज्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो जळच्या खातीर भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतलें पिडेशिडेंतलें खंती बेजारांतलें आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय ददोसकाय संतृप्ती फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयता ही सासणाच्या सासणाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू हास्त्या तोंडान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. शालोम.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताजे कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगताने भरयलां आमकांय सुवार्ते खातीर आपलो जीवच दिवंक तो आमकां कृपा दिता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गायन संको E9 पान संको 51. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. खंयसर वसो हांव सोदून करो वसवाड, तुज्या लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय, खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. म्हज्या काळजांत तूं ये, म्हज्या काळजांत तूं ये. अंतियोकाच्या सांत इग्नेशियसा बरी सांत इग्नेशियसा बरी हांवें सुवार्ते खातीर सुवार्ते खातीर कस सोसूंक पाटी सरनाशें कर. कशें गोव पिठो जावन कशें गोव पिठो जावन एक उंडो जाता. हांवें म्हज्या जिविताच्या कश्टांनी तुका महिमा दिवंक आनी सासनीक जिवीत जोडूंक म्हाका फावो कर. अर्गान जेजू, ओगळाब जेजू, जय जय जेजू. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा सर्गींच्या जिविताक आज जल्माल्ल्या भाग्यवंतीन आसो भक्तीन उगडास करून आमच्या गवळ्यांच्या एकवटांत दिन वासनेचो संस्कार आमी संभ्रांदला. ह्या एकवटांतली आमी केदींच वेगळी सराना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची होडवीक करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां घट्ट कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसो, तुमच्या इसवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्या उडासोरा नोव्हेंबराचे 3, 4, 5 तारीख नोव्हेंबर 3 तारीख शुक्रारा सांजेर आयल्या पावता सोवारार. सोनवारांनी आयतारा 2 दीस म्हणयेत 4 आनी 5 तारीखेर नोव्हेंबराच्या काजरी जोड्यांची विशेष रेतेर आसा. तुमी सगळीं काजरी जोडी न्हू तुमकां व्हडा मोगान आनी तुमच्या बऱ्यापणा खातीर हांव स्वागत करता. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कृषी गीत F10 पान संको 66. सम्या तुकार गांधिता उपकार तुजो बावुरता. धन्या तुका नावाडता कळसा मनांतीन वाजता. शेतांतले फुलां प्रस मनजाती सगण्या प्रस उरत्या मोगान पसराय सम्या. प्रकृती प्रस अंतरळ
जळितारा प्रस सोभायन म्हाका नेटयलाय सम्या तुका अर्गा दिता उपकार तुजो आवडता